नमस्कार हांव अनुपमा भट षड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा ಜನಕ್ಕೆ स्वागत. केळ्यांक उपकरी केळ्यांक कोद्देला पुरा कोरनु एक केळें वरला आमगेले बंगबाळ केळें मस्त काळजेल केळ्यांक कूट करनतिले एक केळ्यांचे एक चिमटी मासोल घालून कूट केल्यार सम 4-5 जन खावच्या पुरो. हांव हें केळें साल काणू सपूर शिनून उदकांत घालला हांगा हें उदकां सुकून काणू ताका मीठ लावन एक 15 निमिष दवरता. 15 निमिष नंतर पळयाची लायक कोन पिळून काणू एक 3-4 चमचे नारळेल तेल मस्त तेल नाका तोळणी काडका मुण्णा वरलेल कुटावरी सुरना पोडी कारते पोडी पुरा तळ्ळावरी तोळका मुण्णा एक 3-4 चमचे नारळेल तेल घालचे एक दाटू कायली पुडक्यांतू आणि ते तेल हुण जेल कुडले हें केळ्यां पोडी सपूर शिंदिलेल मीठ लावन दवरलेल पळयाची ते पिळणू हे तेल्ला भितर घालचे आनी फस्ट 1 मिनिट उज्जी होड आसो मागीर उज्जी सान करच्यो सिम्मार मदें मदें चळतर रपचे ते आनी एक लायक मासोल जावका मसला पळया सिंपल कसले भाजून न्ही घालून वरलेल कुटावरी एक वळा सोयी ताका एक 2 बॅडगी 2 गांवची मिरसांग भाजिलेली इतलें मीठ चिंचांब इतलें घालचें न्ही न्हंयो मासोल करच्यो इतलें सान जरी आशिल्लें न्हू हांगा हें पळय मासोल न्ही न्हंयो वांटून येता न्ही हांगा रेडी जालें केळ लायक शिजली पळयाची आतां वाटिलो मासोलो एक हाका घालता गॅस ऑन आसो सिम्मारस मिगेल गॅस आनी ते मासोल घालता आनी ताका मिक्सरा उदक दुल्लेल उदक ताका घालता समज चड उदक घाल्याचें चिकी पातळ कोर येता मागीर लायक सुकें जेती हें कूट चिके पातळ कन्सिस्टन्सीशी करता हांव हें पळय लायक करून मिक्स करून घेता हांगा पळोवन जाय जाल्यार मीठ घालका चेक कोरका मीठ कित्याक म्हळ्यार केळ्यांक आशिल्लें मीठ प्लस आमी मसलाकय घाला आनी एक फण्ण मात राका फण्ण पळय नारळेल तेलान तूं करबेव सासा मचडते हिंगा पिट्टी फण्ण घालका हाका हिंगा उदक घालची न्हय पिट्टी ना जाल्यार एक हिंगा कुडको फुल्ला न्हू पिट्टी कोरून घाल्यारय जाता अशी घाल्यारय जाता लायक चडते घालका मात लायक हिंग घालका पळय ते फण्ण घालचे तरी भारी रुची एक कूट रेडी जाला आमगेले हांगा कसले भाजून घालूं ना तोळण काडूं ना सिंपल एक कूट एक केळ्यांचे एक वळा मासोल घालून कूट केल्यार 4-5 जनांक आरामेर खावच्या पुरो ह्या इडले पोळ्याक पुराक भारी लायक जाता तशी एक दळीतोय केल्यार एक केळ्यांक कूट आसल्यार सुपर जेवण जाता पेज्जेकय तशी पळय लायक सुके जल पळय नीव तरी पेज्जेकय तशीची भारी लायक एक कॉम्बिनेशन सिंपल एक रंदे इलो सुणे पियाव कसले नतिले एक रंदे तुम पुरा कोण पळया कशी जाला म्हूण सांग्या सकडांकय धन्यवाद.